गोय सरकाराच्या महत्वाकांक्षी येवजणेतली दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा विमो येवजण निकतेच गोंयांत येवन स्थायीक जाल्ल्या बिगर गोंयकारांकूय मेळटली। येवजणेचो लाव घेतल्या कडच्यान सरकाराक फक्त 5 वर्सां गोंयांत राबित्याचो दाखलो पुरो जातलो। येवजण चालीक लागता म्हळ्यार कितलेशेच बिगर गोंयकार गोंयांत 5 वर्सां पुराय करून येवजणेक पात्र जातले। भलायकी मंत्री फ्रांसीस डिसोजान प्रुडंटाक ही म्हायती दिली। दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण चालीक लावंक बीजेपी सरकारान फाटली सुवर्ण जयंती आरोग्य येवजण जानेवारी 2013 बंद उडयली। तेन्ना ही येवजण सुरू जावन 1.5 वर्सूच जाल्ले। मात 3 वर्सां सोंपत आयली तरी नवी येवजण चालीक लागपाचें नांव घेना। त्या वेळार 1,71,240 फामिलींनी सरकाराचे भलायकी विमो येवजणेची कार्डां केल्ली। आता ही येवजण गोंयांत फक्त 5 वर्सां काडिल्ल्या बिगर गोमंतकीयांक सुद्दां मेळटली। गोंयांत फामिलींचो आंकडो तेंकला 4 लाखांक। 3 जाणांच्या लावार्थी फामिलीक 2.5 लाखां मेरेन जाल्यार ते परस चड मेंबर आसल्यार 4 लाखां मेरेन वैजकी खर्च मेळटलो। सांगपाचें म्हटल्यार सरकार सादारणचे 15 लाख लोकांक युनिवर्सल इन्शुरन्स स्कीम तयार करता आनी सादारणचे 3 लाख घराबे म्हणटा आमी 3 लाख हाऊस होल्ड 3 लाख फॅमिलीज हितून कवर जातले आनी जो गोंयांत 5 वर्सां वयर रावता तो हितून इन्क्लूड आहा। नॉन गोवनूय बीन भितर आसतले 5 वर्सां गोंयांत रावता ताका आमी गोंयकार धरता हितून एक फायदो जातलो कित्याक गोंयकार फाल्यां कितके लोक इन्शुरन्स घेता पळय तेजेर आमकां अंदाज गावतलो भायले लोक कितको ट्रिटमेंट घेता पळय ते। मागीर इन्शुरन्स एक फस्ट स्टार्ट जाले की ना पयल्या एक कोणा कडेन इन्शुरन्स ना न्हू म्हणजे पयले 3 म्हयन्याक तेंच्यानी 33% भरचे पडटले। जे 6 म्हयने पासून करूंक ना तांकां 60% आनी वर्सभर पासून करूंक ना तांकां फूल पेमेंट। कालचे मिटिंगेन जी ऑब्जेक्शनां सजेशनां प्री बीड घेतलेली पळय आमी ती आमी रिजॉल्व केल्या। तरी आसतना आतां फ्रेश डॉक्युमेंट अपलोड करतले आमी फ्रेश ड्राफ्ट आनी तेजेर कितें ऑब्जेक्शन आहा ती घेतले आनी मागीर तो फायनलायज जातलो फायनान्शियल बिडाक। सरकारी कर्मचाऱ्यांक मात हे येवजणेचो फायदो मेळचो ना। विमा कंपनी कवर करता त्या हॉस्पिटलांची गोंया भायर हॉस्पिटलां आसल्यार ह्या कार्डाचेर गोंया भायर वैजकी उपचार घेवंक मेळटलो। 50,000 घराबे हितून इन्क्लूड ना म्हणजे गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा तेंचे सरकाराचे मेडिक्लेम आहा तांकां म्हणजे ते कवर जाल्ले ना हितून। जेन्ना आमी इन्शुरन्स प्रिमियम भरतले पळय तेन्ना हॉस्पिटलां एम्पॅनल जातली म्हणजे इन्शुरन्स कंपनी सांगतल्यो हे अमक्या अमक्या हॉस्पिटलांनी तुमी वचान ट्रिटमेंट घेवं येता आनी ते हॉस्पिटलां आख्खे हिंदुस्तान बरी आसतली गोंयांनी आसतले हिंदुस्ताना भायरूय म्हणजे गोंया भायरूय आसतली म्हणटकूच हेजो फायदो गोंयांतूच जावचो ना गोंया भायरूय आमचे गोंयकार वयता तांकांय फायदो जावं येता। येवजण आता येता मागीर येता म्हूण लोक 3 वर्सां जाली वाट पळयता। आता ही येवजण निकते गोंयांत स्थायीक जाल्ल्या बिगर गोमंतकीयां खातीरूय उक्ती केल्या। येवजणेचे लाभार्थी कितले आसतले आनी सरकाराच्या तिजोरेचेर ताण कितलो पडटलो ताचो अदमास अजून तरी केल्लो ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी श्याम सुंदर फट्टे। मुरगांव पालिकेचे वॉर्ड वाडल्यात मात ताचो मुरगांवच्या उदरगतीक कसलोच फायदो ना। फायदो नगरसेवकांकूच लोकांक न्हय म्हणून मुरगांवकार उलयतात। लोकसंख्येच्या आदाराचेर मुरगांव वॉर्ड 20वेल्यान 25 केल्यात। उमेदवार तेकले 150. एखाद्या पॅनलाक बहुमताक 13 नगरसेवक मेळप कुस्तार। पालिका आनीक अस्थिर जातली म्हणून लोकांक भंय। पालिका रणमाळीत मुरगांवच्या वॉर्डाचेर खासा रिपोर्ट। मुरगांव पालिका वाठारांत 66,153 मतदार, तातूंत 34,380 दादले आनी 31,773 बायलो। मुरगांव पालिका वाठारांतली लोकसंख्या वाडिल्ल्यान वेंचणूक आयोगान डिलिमिटेशन करून 5 वॉर्ड वाडयल्यात। पयलीं 20 वॉर्ड आशिल्ले, आतां 25 जाल्यात। प्रत्येक वॉर्डांत सरासरी 2,000 मतदार। 18 आनी 19 वॉर्ड फोडून 21, 22 आनी 23 वॉर्ड केल्यात। 19 आनी 20 वॉर्ड फोडून 24 आनी 25 वॉर्ड केल्यात। आदी 20 वॉर्ड आशिल्ले तेन्नाच नगरसेवकांनी कामां केली ना। 25 नगरसेवक कितें दिवे लायतले काय म्हणून लोकांचो प्रश्न। सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना 20 जाण कावन्सिलर आसले तेंच्यांनी कांयच डेव्हलप करूंक ना। 20 जाणां कडेन जे डेव्हलप जायना ते फाल्यां 25 जाण कितें म्हणून डेव्हलप करूंक सोदतले। 20च पुरो आसलेले 25ची गरज नासली पण म्हाका दिसता हितून खंय तरी कोणाचो तरी स्वार्थ आसपाक जाय। 25 वॉर्ड जाल्ल्यान भोवमत मेळोवंक पॅनलाक 13 नगरसेवकांचो आंकडो लागतलो। भोवमत मेळप खूब कठीण, घोडेबाजार जातलो। पालिका अस्थिर उरतली म्हणून लोक उलयतात। 20 कावन्सिलर आसतनाय
हांगसर संगीत खुर्चेचो खेळ जाल्लो आसा आनी आतां जर पळयल्यार 25 वार्ड जाल्ल्या कारणान 25 नगरसेवक येतले आनी तितून मेजॉरिटी 13 जाणांची आसतली आनी 13 जाणांचे जे मेजॉरिटी करपाक लागून हांगसर हॉर्स ट्रेड म्हणजे ते आमी कितें म्हणटा ते घोडा बाजार हेचो चड हेचो जातलो म्हणजे पयशांचो खेळ चड जातलो. हाऊस टॅक्स पालिका मार्केटांतले दुकानाचें भाडें धरून बाकीच्या गजालींतल्यान मुरगांव पालिकेक 10 कोटी येणे आसा. आदल्या नगरसेवकांनी हे वसुलीक कांयच केल्लें ना. आता 25 नगरसेवक कितें करतले काय म्हणून लोकांचो प्रश्न. की रिकवरी आहा ती पयलींच्या मनशांनी कांय धाडूंक ना. सगळे कितें आहा सगळे बीग शॉट आहा म्हणून तेंचे कितें करतात दामून दवरतात. तेंची रिकवरी घेवपाक कोण वचना. हे 10 करोड ते रिकवरी करपाक लागून कौन्सिलर आहा ते कांयच प्रयत्न करतात. पण हांवें आयकलां मदीं की प्रयत्न केले जाल्यार आनी कोणान मदीं खो घालता आनी थिंगाच उरता. मुरगांव पालिकेक 3 मतदारसंघ लागतात. 9 वॉर्ड मुरगांव मतदारसंघात, 12 वास्को आनी 4 वॉर्ड दाबोळे मतदारसंघात. थंयच्या आमदार आनी विरोधी पक्षांनी आपापले उमेदवार घाल्यात. ते भायर वास्कोच्या उद्देजकान घाल्लें पॅनलय आसा. कितलेशेच अपक्ष उमेदवारय रावल्यात. सगळ्यांत चड उमेदवार मुरगांवां. 143 उमेदवारांतल्यान वास्कोकारांचो कौल निमणे नेमको खंयचे 25 जाणांक ते 27 ऑक्टोबरच सांगतलो. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊ एक विराम.